बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. खोश नसून मरून पुनर्जीवन झाल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय असू. तुमचे सवय असू. बावळीनो मी सांत वांटूक येत असताना आबेल अल्मेदा हे आमचे बाप असत तशेंच फिलोमेना फेर्नांदीस हे आमचे भयणी बसत मागुया सर्गींच्या बापान तांकां आपली शांतींत आपले विसवान घेवन तेन्ना जिवाकी बी एक आसा सो आमी उगडास करुया आनी ताकाय सर्गीचे राज मागुया. एलिस्टर फेर्नांदीस हो आमचो बाप आपले वाडदीस समोरमता ताका बरी भलायकी कुडयत मेळची. ताका तशेंच दुसरे आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आज आमच्या रितीराचो दुसरो दीस. आज कुडीची पेकवणी आमकां फावो जावंक एकामेकाक बोगसणी दिवंक आनी एकामेका कडले बोगसणी घेवन आमकां देवान कुडी आत्म्याची पेकवणी फावो करूंक आमी हांगा रितीर करतल्या बसत करीत बशीन आनी रितीर दितल्या बसत मागुया. नेहमी शांत बरे भशेन वांटो घेवन तयार जावच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवान एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां सांगता चिंतून थळाव विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सद भाग्यवान सदांच कुवार मेरेक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. एक गुळयोगीच रावन आमची गरजो आमच्या मनांतली काशा ते सांग बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा आमच्या दयाळ बापा, तुझे पवित्र सोबेक सदांकाल तुझे काकुतीन सांबाळ. मनीस इतलो सोक्त की तुझे विणे तो पोट्टा. देखून तूंच आमकां वायट्या विघ्नांतली निवार आनी तारुणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदोमाच्या राजकारभारानू सोरेस्पराचें उतर आयकात. कोमोराच्या लोकांनू देवाची समूर्तीक कान दियात. दुवात तांकां नितोल जायात. म्हज्या दोल्या मुखावेले तुमचें खोटेपण पयस काडात आनी वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कोश्टलेल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सुरेस्पोर. जरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फोल जातलीं तीं. जरी तीं तांबडें बिरोण कशीं तरी कापसा वरी जातलीं तीं धवीं. हांव सांगता तें आयकुचें. तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात.
पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सुरेस्पोर आपल्या तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर. देवाचें उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुमच्या योजनाची कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हज्या मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतली बोगडी बी म्हाका नाका. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजी समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओपो रावचो. तुज्या सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेच्यो येवत भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां जोडून उडयात म्हणटा सुरेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनांचेर दोन शास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणून ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं वोजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करतात देखून मंत्रा पत्राचें पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोश्टाचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, टिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करूंक आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप ही तांची आस्त आनी रूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी आशेव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणां. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलो आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच आमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव म्हणिनो, आयचे पयले वाचपांत इजाईयास प्रवादी सोदोमाच्या गोमोराच्या लोकांक उलो मारता. तांणी आपलें कोटेपण पयस करून बरें करूंक शिकात, न्याय नीत राखूंक वावरात, कोश्टवतेल्यांक आदार दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. ही वाचून नियाळ करतना भाव भयणीनो, म्हाका सद्याक चलतेल्या युक्रेन आनी रशिया मध्ये मारेकार झूज पेटला ताची चित्रां दोळ्या मुखार आयली.
आमी 21व्या शेंकड्यांत आसा आनी असल्या 21व्या शेंकड्यांत सुदारलेलो मनीस जे कितें थंय चलता मारून उडोवप सगळो गांवच ना करप एक विचित्र कशें आनी सगळो अस्तोमतेचो लोक अस्तोमतेचे देश कारबारी पळयतात खरेंच विचित्र चिंतून गेल्यार काल तांणी एक सावळे चित्र दाखयलें जूय एक अस्तोरी जिचे घरांत तिका जोखमी जाल्ली ती प्रेग्नंट वुमन एंड अ लिटल चायल्ड तांकां दोगांयकूय हॉस्पिटलांत व्हेल्ली आनी त्या हॉस्पिटलाचेर आक्रमण जालें आनी अस्तोरी तिचें दाखयल्लें भुरगें आनी कुसव्यांत आशिल्लें भुरगें मेलें तिगांय मेलीं आनी अशीं कितलींच हॉस्पिटलां कितल्योच शाळा आक्रमण जावन 2.75 million people have gone out of that country called Ukraine. आनी सगळे संवसारांतले देश आनी देशांचे फुडारी फक्त पळयतात थंय जेवण ना थंय उदीक ना खूब बरफ पडटा थंडी आनी सगळे पळयतात हांव म्हणटलो आसलो आज आयच्या काळार आयच्या राजकारबारान जावं ते मागीर युक्रेन जावं ते मागीर रशिया जावं ते मागीर युरोपाच्या देशाच्या लोकांक देवाचो उलो आयज निरपराधी मनशांचो जीव येता व्हडले व्हडले देश सुपर पावर्स म्हणटा तांकां नांव दिलां काय बरें सुपर पावर्स म्हण कितें करूंक पावर नासलेल्यांक नाटक करूंक मारूंक उडोवंक आमकां जिविताक होक ना होक तांकां आसा बिकॉज दे आर सुपर पावर्स इजाईयास प्रवादी आज म्हणटलो आसलो आमकां सगल्यांक देवाचो ताळो आयकात पाप साहेब भीक मागता पाप साहेब काळजांतलो उलो सोडटा पुरो देशांचे फुडारी आर्म मांडूंक रावतात तो स्टॉक काबार जावंक जाय नो स्टॉक करूंक जाय बांबडीनो विचित्र न्हय आयचे काळाचे मनशाची वागणूक त्या काळार इजाईस प्रवादी म्हणटालो सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक बरें करूंक शिकात नीत राखूंक वावरात कोश्टोतेल्यांक आदार दियात अनाथ भुरग्यांक राखात विधवांक सांबाळात हो ताचो उलो आसलो आनी तो उलो आयज पुऱ्यान कितलो खरो आसा लोक मागता युक्रेना पासत मागता दुबाविणी मागीत आसा पूण दुसरी वदान असलें बरेपण शिपडावपी नवें मन रचून हाडपी गरज आमकां पुऱ्यान इट इज हॅपनिंग इन युक्रेन इट इज हॅपनिंग इन फार ऑफ युरोप ना बाबडे जे भाशेन कोवीड जाली तेन्ना आमी म्हणलें एकलो दुयेंत आसा सगल्यांक लागता नोबडी इज फ्री तेच भाशेन जूंय जूंय झूज चलता जूंय जूंय उनीत चलता जूंय जूंय कोश्ट आसात थंय थंय अजून पर्यंत बापाची सुटका फ्रिडम
ना आमकां, आमी अजून गुलाम. आनी देखूनच आज आमी घरा वयता आसतना आमच्या मनांतल्या मनांत असले विचार येवन दी. आज पर्यान मनीस कश्टवता, जायते फावटी निरपराधी मनीस. Can you imagine these people have just left homes and run away? सगळीं एकीच कडेन वचूंक ना. जायते फावटी भुरगीं एकी कडेन आसात, आवय बापूय दुसरे कडेन आसात, भाव एकी कडेन आसात, भयण्यो आनी खंयच्या गांवांनी पावल्यात. जीव आसल्यार भीक मागून खायन असली परिस्थिती. आनी तो लोक त्या गांवचो नाच जाला. ती पातकी म्हूण गाय, ती आमच्याहून ओदीक पातकी गाय. देवाची कास्त तांकां लागले अशें म्हणूं येता गाय. एका कोणशाचेर जंय कितें घडटा ताचे बरोबर सगळीं आमी संस्था, सगळीं आमी एक मनीस जात, देवाच्या मोगाची भुरगीं. आनी बापाची काळीज रडटा जेन्ना खंय खंय तरी ताची भुरगीं कश्टवतात, जंय जंय अनीत जाता, जंय जंय मनशाक मेकळे पडना. भाव भयणीनो, जेजू ह्या अवताराचेर येता आमकां खरेंच मेकळी करूं. क्रिस्ती धर्माचो मुखेल हेतू म्हणल्यार जस्टीस, नीत, प्रमाणीकपण, एकचार, शांती. असलें भोव करून हे युरोपाच्या गांवांनी आनी जंय जंय झुजां चलतात थंय निर्माण जावं हे मिसांत मागून घेवया. भेटयता ही आमची दाना, भेटून एक आमी गायन गावया. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सुरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमकां पवित्र कर. संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधर आनी शास्त्रचे देवा,
सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फाव करता आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी निर्बोळी काळजान भरताय तूं तुजी चाकरी करूंक निर्बोळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सोरतेल्या वस्तूंक फाव तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र पवित्र स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूढ परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबाक फिलिप नेरे आमच्या कोवळी बाबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागयून सुजे तिचो पुती बागयूम दोन दोता बागयून सुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक भाव भयणीनो आमकां तांबून आसतना बापाची भुरगीं करूंक जेजू आपुणूच आमचे खातीर कुर्सार मेलो देवाक एक कोटीत परजा जमोवंक आमी खंय आसूं हांगा आसूं वो पयस पयस आसूं आमी सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं आनी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमकां जिवंक जेजूनूच वाट दाखयली आज हें ताणें शिकयल्लें मागणें म्हणटा आसतना सगल्याक नीत प्रमाणीकपण शांती बरेपण वसूंक आनी एकामेका सगळे आमी देवाचो खरेलो उपकार पळोवंक आमकां बाबार्थाची नदर दी म्हूण बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां ये, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो दिसपटो ग्रास ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोस, आनी आमकां टाळणी पडूंक दिवनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरोबरसान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकेदांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजूर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटात. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खाडी समोरचें तूं कोत्रेकता जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D24 पान 60, D24 पेज 60. खाडी समोरचें तूं कोत्रेकता प्रार्थूया. कोण वाले बाप्पा
तुजे जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. तें आमी मागता आमचे सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. बाबडीनो आज आमच्या रितीराचो दुसरो दीस. हो रितीर इंग्लीश भाशेन सुरू जाता 5 वरांचेर तेर्साच्या मागण्यांतल्यान. ते उपरांत प्रेज एंड वर्शीप. ते उपरांत 6 वरांचेर मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी. मागीर मिसा उपरांत गोवायकी आनी मागीर देवाच्या उतराची शिकोवण आनी ते उपरांत 7 ते 8 पर्यंत परम संस्काराची मागणी. आयज कुडीची पेकोवणी फावो जावंक आमी खेरीत भाशेन मागतले. जाता तितल्यांनी आमी ह्या रितीरांत वांटो घेवंक भावचें. सकाळचें कावन्सिलींग आसता. कोणाक कावन्सिलिंगाची गरज आसा हांगा फादर तशेंच ले पीपल आदार दिवंक आसतात. सकाळीं ती 2 पर्यंत. आज आमचे फादर जोफिलाच्या कॉन्सर्टाचो दुसरो दीस. आज कॉन्सर्ट ओल्ड गोवा सांता मोनिका कॉन्व्हेंटांत ताका आनी ताचे सांगाती गावप्यांक आनी वाजोवप्यांक आमी बरें आवडिता. देवाचो आशिर्वाद ह्या संगितांतल्यान तांकां फावो करूंक मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझी पवित्राय शेवटाचे गायन गावया. आय 30 आनी 2 पान 130 आनी 5. आय 32 पेज 135. तुझी